साद्या काळाचो 16वा आयतार जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 16व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी हाची सर वाचपां आमी बरो वांटो विंचून काडूंक जाय म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. जिविताच्या विविध घडितांनी सरबराय करतले लोक आमकां मेळटात. तांच्या आदारा आनी सहकारा वरवीं तांचो मोग आमकां व्यक्त करतात. तांणी करची हर एक सेवा तांच्या मोगाचो संकेत. ती पिडेस्त जावन आसतना आमकां तांच्या सेवेचो उगडास येता. जेजू आमच्यो बऱ्यो करण्यो तिरस्कार करिना, पूण सबार वेळा आमी आमच्या वावरांत आमची जबाबदारी सोंपता म्हणलें चिंताव. थंयसर समस्या उपजता. आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा पासून वावर करची गरज, पूण आत्मीक संगती आमी तिरस्कार करूंक जायना. देखून मार्ता आमकां एक जागवणी. भाग्यवंत बार्नार्ड म्हणटा, वावर करतना कोण मागता तो ताच्या काळजा संगी ताचे हात देवाक उबारता. आमी दोनीय संगती मदें समासमपण आसा करूंक प्रयत्न करचें गरजेचें. जेजू संगी रावचे वरवीं, ताचें उतर आयकुचे वरवीं आनी तें उतर आमच्या जिवितांत जियोवचे वरवीं मरे बरी बरो वांटो विंचूंक साध्य. तर हीच कृपा ह्या संभ्रमांत मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप अब्रामाच्या घरांत आयिल्ल्या तेगा मानेस्तांच्या भेटे विशांत विवरसिता. अब्राम तांची मोगान सेवा आनी तांकां फावो ती सरबराय करता. ताच्या सेवेक मेसवाल्ले ते तेग जण कसलें बेसांव अब्रामाक आनी साराक दितात म्हूण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. भाग्यवंत पावल बंदेंत आसलो खोलेसेगारांच्या चाल चमकणे विशान ताका एपफ्रास कळीत करता. जेजू देवाच्या पुताक स्थानमान इन्कार केल्ल्या तांकां समजणी दिवच्या इराद्यान ह्या पत्रा मुखांत्र पावल विवरसिता. तर हें उतर चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता जेजू मरी आनी मार्ताच्या घराक भेट दिवचे घडीत कळयता. दोगां भयण्यो जेजूच्या मोगान भरून ताची सरबराय करतात. जेजू तांची दोगांयची सेवा मानून घेता, पूण म्हत्वाचें लिसांव शिकयता. तर जेजू तांकां कितें स्पश्ट करता म्हूण परगडची ही सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक शांती सवस्काय लाभय. तांच्या मिसां वावराचेर बेसांव घाल. भावार्थ्यांनी बरी विंचूण करूंक प्रेरीत करचें, तांणी मार्गदर्शन दिशें तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळ बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांक सोंसणीकायेन आनी शाणेपणान भर. तांच्या जबाबदारेन सुटसुडीत आनी तांच्या वावरांत प्रमाणीक कर. देशाच्या आनी परजेच्या मोगान भरून लोकां मोगाळ योजना मांडून हाडून देश समृद्धीच्या वाटेन चलोवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां आनी प्रायेस्तां पासून. दयाळ बापा, पिडेस्तांक तांच्या पिडेंत हावन सुटका लाबोवन तांकां बरी भलायकी दी. प्रायेस्तांक तांच्या कुटुंबादारांत हावन बरी जतन मेळा अशें कर. अशें तांचें जिवीत तुजेर भर वचून जियोंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. चवथें अंतरजालांत हावन सुटके पासून. विस्वासी बापा, आज ल्हानां आनी व्हडां, काजारी आनी आंवकवारी, ग्रेस्त आनी दुबळे, शिकपी आनी अशिकपी अंतरजालाच्या पासांत पडल्यात. ह्या वरवीं कुटुंबा जिवीत आनी सर्वांचो फुडार रिस्केर पडला. असले ह्या मारेकार पिडेंत हावन आमकां रक्षण दी आनी आमचे कुटुंबा संबंद आनी आमची संस्कृती जिवाळ दवरूंक आमी बरो वांटो विंचून काडूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें ह्या विधी मुखार जमल्या सर्वां पासून. कनवाळ्या बापा, आधुनीक संवसाराच्या तफावता वरवीं मनशाक वेळाचो अभाव जाला. ह्या वरवीं आयतारा मीस चुकोवचें संवयेचें जालां. आयतारा कायदो पाळूंक आमकां शिकय. आयच्या सुवार्थेच्या शिकवणे प्रकार आमच्या जिवितांत बऱ्या संगतींची विंचूण करून आमचें जिवीत आनी आमची कुटुंबां जेजूच्या मोगाचे इशारे कर म्हूण मागता.